सांगल्या हरे कृष्ण. आता 12 अध्यायाचे भक्ती योगा जतस एदोळताय एका टेक्स्ट तुला 7 टेक्स्ट ऐकलेचे. आज आम्ही 8 टेक्स्ट तुला 12 टेक्स्ट श्लोकाचे अर्थ प्रभुजी करून ऐकूया. एका श्लोकातून 7 श्लोकाचे सारांश सांगचा प्रयत्न करता. हरे कृष्ण. 12.1 टेक्स्ट अंतू कृष्ण हंग विशेष जाऊन सांगता की भक्तांना कसल गुण असता. कृष्णाक अत्यंत प्रिय जाऊन असेल कोण. मुखारी अर्जुन निमगिता कोण परिपूर्ण जाऊन असेल भक्त म्हणून. तशीची अर्जुनाक प्रश्न असता दोन्ही विषयान की कोण श्रेष्ठ भक्त म्हणून. एक श्रद्धेन तुगेल भक्तीन आराधन करतलो आणि अर्जुन निमगिता तुगेल विग्रह पूजा म्हणरी ब्रह्मण विराट रूप अव्यक्त रूप पूज करतलो. तशीची 12 अध्यायाचे दोन्ही टेक्स्टांत हंगा देव तागेला उपदेश सांगता की कोण मिगेले नित्य श्रद्धेन उपासन करत की तो श्रेष्ठ भक्त म्हणून देव सांगता. तशीची तिन्हीच्या आणि 4 टेक्स्टांत हंगा कृष्ण सांगता की कोण मिगेले ब्रह्मन अव्यक्त पूज करत की तोवैत म्हाका प्रितीचो म्हणून. देव सांगता की तो भक्तांगेले इंद्रियांक नियंत्रणांतू दवरनो असता आणि सकडांके समान दृष्टीन पळयता आणि पुराय जनाक हित जावची तशी पळयता. प्राणी पक्षी पुराय जीवात्म तागे शरणा येताची म्हणून सांगता. तशी 12 अध्यायाचे 5 टेक्स्ट हांतू देव सांगता की कोण मिगेला अव्यक्त रूपाक पूज करता तागेल मार्ग मिगेला येवच्याक कष्ट असता. तांका अनुग्रह गुर मेळता. त्यांनी देवाक प्राप्ती जावच्याक मस्त कष्ट पावताची म्हणून सांगता. तशीची संचनी 7 टेक्स्टांतू हंग देवान सांगला की कोण कशी तागेला भक्तीन आराधन करताची तांक देवाल अनुग्रह मेळता म्हणून सांगिलस. मुखार सांगता श्रद्धेन देवाल उपासन करतलो. पुराय कर्म देवाल खातीर करतलो. खंयचे स्थितीन तू विचलित जायनतील आशिलो म्हळे कष्ट असो संतोष असो केदनाय मिगेल वैर ध्यान दवरतलो. आणि कोण भक्तू तशी करतगी तांकाय देव संसार सागरातुलान वैर हाडता म्हणजे जन्म मृत्यू जरा व्याधी तुलान वैर हाडता म्हणून तिळसिता. अशी सांगताची हांव आयची स्पीकर हिज ग्रेस परमेश्वर कृष्णदास प्रभुजीक हृदयपूर्वक आमंत्रण करता. हांगेल कार्मिक नाव प्रशांत आनंद मंडरेकर. हांनी हिज होलिनेस भक्ती विकास महाराज हांगेले शिष्य. हांगेल दीक्षा नाव हिज ग्रेस परमेश्वर कृष्णदास. हांगेल क्वालिफिकेशन M.Com MBA LLB. हांनी बँकांत गव्हर्नमेंट जॉबारी 5 वर्ष काम केला. आता कृष्ण सेवेरी बिझनेस करता असाची. हांनी संखालिम गोवांतो असाची. तांनी HPCL पेट्रोल स्टेशन तांगेले HPCL पेट्रोल स्टेशन अस 2014 त्याचे नाव हरे कृष्ण पेट्रोलियम म्हणून नावार असा. या स्टेशनांतू पेट्रोलियम स्टेशनांतू 24/7 महामंत्र जपाचे ट्यून चलत असता. थंयची त्या संखालिमांतू हांगेल माय गोविंदा म्हळेल प्युअर व्हेजिटेरियन रेस्टॉरंट असा. कृष्ण प्रसाद पुराय वैष्णव भक्तांक घेवका म्हणून हांनी सूर केला. संखालिम गोवांतूची हांनी भक्ती कुटीर बांदूच खातीर आणि कृष्ण प्रज्ञेरी जनान येवका म्हणून जाग दान केलेलं असा. वैष्णव भक्तांगेले सहायान 2012 या भक्ती कुटीर तुलसी माळा संखालिमांतू बांधिलं असा. नॉर्थ गोवाचे सुर्वे प्रवचन सेंटर हंगा केलेलं असा. या भक्ती कुटीर मातेन नळा माड आणि न्याल शेणान केलेलं असा. हिज होलिनेस भक्ती विकास महाराज त्यांनी या इनॉग्रेशन केलेलं असा 2012. हिज ग्रेस परमेश्वर कृष्णदास प्रभुजीन या भक्ती कुटीराचे इन्चार्ज जावन असाची. या इस्कॉन भक्ती कुटीरांतू सत्संग प्रति आयतारा 12 घंटातून 2 घंटा जाता. हांगा गोशाला अस 2 गोमाता असाची. हांनी ऑर्गॅनिक फार्मिंग वै करताची. हांगे लावसू धर्मपत्नी आणि चेल्डू हांगा कृष्ण प्रज्ञेरी सहाय करता असताची सत्संगांत अशी सांगताची. तशीची हांनी अशीची हांनी कृष्ण सेवेंतू मस्त रितीरी बिझनेस करताची. पेट्रोलियम स्टेशन
माई गोविंदा रेस्टोरेंट, गोशाला, ऑर्गॅनिक फार्म पुरा एक जागेर सर तुलसी माला संखालीम गोवांतू. हरे कृष्ण महामंत्र सांगून हांक हृदयपूर्वक स्वागत कर्या. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओव्हर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. आजचा विषय असा भक्ती योग. व सुरुवात करच्या पयलीं तुम्ही भक्ती योगाबद्दल सार जो सांगला तितून अशें म्हाका दिसलें की हांवें कितें सांगपाचेंच उरूंक ना म्हणून. बरें सांगले आनी बाकीचे भक्तांनी बरे श्लोक म्हटले, जे फाटले जाले ते श्लोक. व्हेरी गुड. तर आम्ही सुरुवात करूया भक्ती योगाक. तर वेद भक्ती, वेद म्हणजे ज्ञान. तर भगवत स्वतः कृष्ण सांगता वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य. तर वेद या ज्ञानाचा हेतुदान हा कृष्णाची भक्ती करप. जो भगवद्गीतेचे 18 अध्याय असा आणि 700 श्लोक असा. ही मूळ भाषा देवांची असल्या कारणान ते संस्कृतीन असा. हे 18 अध्याय 3 विभाजन केल्ले असा. पहिले स, दुसरे स आणि तिसरे स अध्याय. पहिलो 1 ते 6 अध्याय हितून आमकां कर्म बद्दल गावता. भगवान कृष्ण प्रित्यर्थ ते कर्म कशे करचे याबद्दल असा. बाकीचे 13 ते 18 हितून भगवंताच्या बद्दलचे ज्ञान गावता. आणि 1 ते 6, 13 ते 18 ह्याच्यामध्ये अध्याय येतात ते 7 ते 12. हे असा भक्ती योग. पहिले झाले कर्मयोग, मागीर झाले तिसरे झाले ज्ञान योग आणि मधी जे गाभा असा सगळ्याचो सार असा तो असा भक्ती योग. आणि हे 7 ते 12 अध्यायान भगवंतान याच्याबद्दल ज्ञान दिला. तर भगवद्गीतेची अध्ययन भगवंतान कृष्णान अर्जुनाक हे ज्ञान दिला. अर्जुनाक सिलेक्ट केला. कित्याक भक्त्या मा अभिजानाति. अर्जुन हे कृष्णाचे भक्त असा. प्रेममय सेवा भगवंताची करता म्हणून हे ज्ञान भक्ताकूच कळू शकता. तरी असताना कृष्ण अर्जुनाक मोहित करता आणि अर्जुन स्वतःचा मोहित करता आणि रणभूमीर गोंधळून वयता. आणि आमच्या सारख्या सामान्य युगाक पिढीक कळपा खातीर भगवंताच्या मुखांसून हे ज्ञान प्रकट करपाची इच्छा करता आणि भगवंत तांकां हे ज्ञान प्रकट करता. तर जेन्ना अर्जुना बद्दल सांगता तेन्ना एक सांगूंक सोदता. अर्जुन हे भगवंताचे भक्त ह्या खातीर आसा. जेन्ना युद्ध जावपाचे आसले महाभारताचे, जे 18 दीस युद्ध चालले, जवळ 64 कोटी लोक ह्या युद्धान मेले. न भूतो न भविष्यती अशे ज्ञान असा. अशे ज्ञान असा ते केन्ना पयलीं जावंक ना. अशे युद्ध पयलीं जावंक ना आनी ह्यान फुडें जावचें ना. जे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड हे त्या युद्धाक लागा सुद्धा ना. तर अशा युद्धात सुरू जावच्या पयलीं जेन्ना कृष्ण द्वारकेक आसले तेन्ना दुर्योधन आणि अर्जुन त्यांचो सल्लो आणि मदत मागपाक गेल्ले. कृष्णान अर्जुनाक पयलो प्रेफरन्स दिलो. कृष्णान अर्जुनाक सांगले माझी नारायण सेना असा जी केन्नाच हरोंक ना युद्धात, सदैव विजयी जाल्ली असा. आणि एक सेना माझ्या सारकोच असा. ही नारायण सेना तुका जाय का फक्त कृष्ण म्हणून हांव जाय. जेन्ना हो पयलो चॉयस कृष्णान अर्जुनाक विचारलो ते समक्ष दुर्योधनय असलो. तर दुर्योधन भियालो की कृष्णाची तरी काय फायदो ना. आमकां जाय नारायण सेना आणि आपण त्या नारायण सेना खातीर येयले. आणि वाद घातलो कृष्णाकडे. आपूण पयलीं येयलो आणि तुम्ही तेका पयलीं कित्याक प्राधान्य दिले म्हणून. मागीर कृष्णान कन्विन्स केले आणि तरी पळोवया. आणि अर्जुनाक प्रश्न विचारलो तुका नारायण सेना जाय का फक्त कृष्ण. आणि असो कृष्ण तो युद्ध सुद्धा करचो ना. तेन्ना अर्जुन सांगता आपल्याक कृष्ण जाय.
कित्याक विचारले का कृष्ण कित्याक जाय, तर ज्या जाग्यार कृष्ण आसा ते सदैव विजय, असामान्य सामर्थ्य, नीती आसा अशें म्हाका दिसता. म्हणून आपूण कृष्णान वापरला, कृष्णाचो चॉयस केला. तर भक्ती ही सुरवात जाता अर्जुना पासून. अर्जुन भगवंताचो भक्त आसा, शुद्ध भक्त आसा. तरी असताना या कलियुगाच्या लोकांक खातीर ज्ञान घेवपा खातीर थोडे अप्रचार करता, निर्विशेषवादीचो प्रचार करता, डायरेक्ट निरुकान अशा गोष्टींचो प्रचार करतात. त्यांचे डाऊट क्लिअर जावपा खातीर अर्जुन काय प्रश्न विचारता. जसे की 12व्या अध्यायात पहिल्या श्लोकांत अर्जुन विचारता, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम परयुपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तम. तर अर्जुन विचारतात, तुमच्या भक्तीन जे डायरेक्ट सेवा करता ते बरे की जे इनडायरेक्ट म्हणजे अशा निरूप स्वभावाचेर किंवा इनडायरेक्ट ब्रह्मज्योतीचेर ध्यान करता त्याच्यापेक्षा सगळेच कोण बरे. हे प्रश्न जेन्ना विचारता तेन्ना कृष्ण अशें सांगता, मय्या वेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तममता. तर कृष्ण डायरेक्ट सांगता, जे कृष्ण रूपाचेर साकार रूपाची भक्ती करता तो सर्वश्रेष्ठ भक्त आसा आणि तेका क्लेश जायना. जे इनडायरेक्ट फॉर्म किंवा अन्य देवी देवताच्या मार्गांतून भगवंताकडे येता त्यांना खूप त्रास जाता. क्लेश अधिक करेस्तेशा फुडल्या श्लोकांत भगवंत सांगता. तर आम्ही जी भक्ती आसा ती डायरेक्ट कृष्णाची करूंक जाय आणि डायरेक्ट अर्चा विग्रहाची करूंक जाय. हो 12व्या अध्यायाचो सार आसा. भगवद्गीता वेदांचो सार जसो भगवद्गीता आसा तसोच भक्तीचो सार आसा भगवंताची साकार रूपान अर्चा विग्रहान सेवा करूंक जाय. तर ह्या युगान थोड्यांक भक्ती सांगून पोटोन सुद्धा भक्ती करता, केन्ना सोडटा, डायरेक्ट करूंक जायना. कित्याक सगळे तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण हे असल्या कारणान अन्य देवी देवतांची पूजा करता किंवा कोण थोडे राक्षसांची करता, थोडे भूतांची प्रेतांची करता, थोडे अन्य देवतांची करता. तरी असताना ह्या कलियुगा खातीर काही कन्सेशन दिल्ले आसा. जसे 4 युग जाता, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग. सगळ्या युगांचो, सगळ्या वेदांचो सार हा की भगवंत प्राप्ती, कृष्णाची प्रेममय सेवा. आम्ही ह्या संवसारात पडलेले आसा, एक सजा भोगता, आम्ही दुःखान आसा. तर वेगळ्या वेगळ्या युगान वेगळो वेगळो पद्धती सांगलेल्यो भगवंताकडे वयपाक, मोक्षाक वयपाक, मुक्ती प्राप्त करपाक. पहिले ध्यायते विष्णू, जेन्ना सत्ययुग आसले तेन्ना 60,000 वर्ष तप करताले, विष्णूचे ध्यान करताले. ध्यान केल्या उपरांत कृष्ण कॉन्शियस त्यांना प्रेम गावताले आणि शरीर सोडल्या उपरांत त्यांना मुक्ती गावताले. तेन्ना त्रेतायुग येले, प्रभू रामचंद्र या पृथ्वी तलाचेर येले तेन्ना मनशाचे आयुष्य कमी असले, 10,000 वर्ष असले. तेन्ना व्हडले व्हडले यज्ञ होम करताले आणि ते केल्या उपरांत मुक्ती जाताली. आणि यज्ञ होम हे साधारण लोक करू शकनासले, व्हडले राजाच करू शकतासले. त्याच्या उपरांत जेन्ना द्वापर युग येले तेन्ना स्वयं भगवान कृष्ण येयले तेन्ना मुक्ती खातीर पूजा अर्चना रिकमेंड केल्ली. साधी गोष्ट नासली. स वेळा देवळान वचोंक जाय आसले, फावटी न्हावंक जाय आसले, शुद्ध जावपाची आसली, भगवंताची रामकृष्णाची परिक्रमा करूंक जाय आसली. आणि अशे यज्ञ तप केल्या उपरांत मुक्ती गावताली. हे चारू युग, चौथे युग जे आहा कलियुग, हे कलियुग एकदम अल्प युग आसा. चगडाळू वृत्तीचे लोक आसा हांगा. मन चंचल आसा, वेदांचेर विश्वास ना. अशा योगा खातीर कितें सिलेबस रिकमेंड केला तो आमकां भक्ती योगांसून कळटा. जरी ह्या युगान वायट गोष्टी आसले जाल्यार सुद्धा हितून एक गुण बरो आसा,
कले दोषो निजे राजन अस्ति एक महान गुणात कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजे. तर परीक्षित महाराज ज्यांना भागवतम ऐकतात त्यांना सुखदेव गोस्वामी सांगतात, कलियुग जरी दोषांचा सागर असा जाल्यार ह्या इथून एक गुण बरो असा, तो म्हणजे भगवंताची भक्ती, भगवंताचे नाव घेऊन ह्या भवसागरांचो मनीस बाहेर सरू शकता, मुक्ती प्राप्त करू शकता. तो एकूच हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा. तर ही भक्ती योग ह्या कलियुगाक अति सहज असा. देवी देवता स्वर्गांसून सुद्धा पृथ्वी तलाचेर येऊन सुद्धा की पृथ्वी तला वयसून डायरेक्ट आम्ही भगवान धामाक वचू शकता. तर या खातीर प्रत्येक जीवान भक्ती करूंक जाय. पुणूच भक्ती शक्य ना तरी असताना कृष्णान ह्या एका डिस्काउंट दिला, कन्सेशन दिला. हे जायना जाल्यार ते कर, ते जायना जाल्यार हे कर, कशा तरी रितीन मन शांत दवर आणि भक्ती कर. अशी शक्य ना तशी पद्धत. तर हांगा हे जे हांव श्लोक नंबर 8 ते 12 भक्तियुगातले घेतलो, त्याच्या 8 ते 12 कितें कितें आमकां भगवंत कन्सेशन दिता ते आम्ही पोवया. जेणेकरून आम्ही डायरेक्ट तरी भक्ती करूंक ना जाल्यार हळूहळू हळूहळू भक्ती भगवंता प्रितेर ते आकर्षण जावंक जाय. जशे 2 ऑप्शन असता. 10व्या मजल्यार तर वचोंक जाय जाल्यार लिफ्ट असता आणि प्लस स्टेअरकेसूय असता. तर भक्ती मार्ग हो असा की डायरेक्ट बसपाचे, बटन दामपाचो, 10व्या मजल्यार वयपाचो. तरी त्यांना कोणाक वचोंक जायना जाल्यार स्टेअरकेसूय दवरली आसा आणि स्टेअरकेसूय ती 10व्या मजल्यार वयतली, पूण थंय त्रास जातलो, टाइम जातलो, क्लेश आसतलो. ही भक्ती डायरेक्ट भक्तांक सांगल्या आणि जी भक्ती करिनात त्यांच्या खातीर सुद्धा कृष्णान लिफ्ट दिल्या, सॉरी स्टेअरकेस दिल्या, सोपाना दिल्या, सोपाना. ती सोपाना कशी कितें आसा तेच्या बद्दल आम्ही चर्चा करूया. हे 8 ते 12 श्लोक आसात ते हांव एकदा म्हणटा. मय्येव मन आदसौ मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय. अथ चित्तं समाधान्तु न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामेक्षाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेप्य असमर्थोऽसि मत कर्मो परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. अतएदप्य अशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागं त्यागां शांतीं अनंतरम. तर प्रत्येक श्लोकाबद्दल आम्ही आता चर्चा करूया. आणि ही चर्चा जे अनुवाद श्रील प्रभुपाद जे आमचे आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघाचे संस्थापक आचार्य ज्याच्या कृपेन आज आम्ही हांगा उलोवं शकता, आयकू शकता, भगवंताबद्दल वाणी आयकू शकता असे श्रील प्रभुपाद हेणी जे तात्पर्यान कितें बरयला तेच्या बद्दलूच हांव सांगपाचो प्रयत्न करता. तर सगळ्या भक्तांक विनंती आसा की हांव तितलो परिपक्व नाही ह्या विषयाचे, तरी असताना म्हाका तुमचे कृपा आशीर्वाद जाय जेणेकरून हांव भगवंता विषयी काय उलोवं शकता. श्रील प्रभुपाद की जय. मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय. कृष्ण हांगा सांगता माझ्यावर तुझे मन स्थिर कर, आपली बुद्धी माझ्या ठाई युक्त कर
अशा रीतीने तू निसंदेह सदैव माझ्यामध्ये वास करशील. तर भगवंत कृष्ण आमचं बापूय जावन आसा. बापूय सदीत भुरग्यांचे हित चित्ता. बापूय सदीत दिसता की सदीत चेडो म्हाज्या वांगडा रावूंक जाय, जेणे करून तो सगळ्या दुःखांसून मुक्त जावपाक जाय म्हणून. तर प्रेममय भक्ती तर जायना. खूप वेगळे वेगळे पद्धत सांगलेल्या भक्तीची. जाल्यार फक्त मन हे आसा ते चंचल आसा. मन आमचे माकड आसा, हांगासून थंयसून हांगा नाचत आसा. तर भगवंत सांगता बुद्धी तुझी मनाच्या वयर आसा बुद्धी. ह्या बुद्धीन तुझ्या मनाचे ताबू दवर आणि मन माझेर दवर. जसे अमरीश महाराज राजान मन पयली भगवंताचेर दवरलेले, मागीर सगळी इंद्रिय भगवंताचे सेवे खातीर नियुक्त केली. अशें करीत जाल्यार क्रमशः आमी कितें जाता, आमची इंद्रिय शुद्ध जाता आणि शुद्ध जाल्या उपरांत आमकां भगवंताचे प्रेममय सेवा प्राप्त जाता. वास्तविक प्रत्येक जीव हेच्या हृदयात भगवंता बद्दल प्रेम आसा. जशे एक अग्नी असता, उजो असता आणि उज्याच्या वयर कोळशे असता, उज्याचे कोळशे, तेज्या वयर कितें असता, धुल्लो असता, धुल्लो किंवा आमी तेका गोबर म्हणटा. तो गोबर असल्या कारणान आमचो भितूतलो जो उजो आसा तो दिसना. फूक मारी जाल्यार तो गोबर उसळटा आणि आमकां उजो दिसता. तशेंच प्रत्येक जीवाच्या हृदयान कृष्णा बद्दल प्रेम आसा. पूर्ण ते निद्र अवस्थेन न्हिदलेले आसा. पण जेन्ना आमी मन भगवंताच्या सेवेन अल्लंघन करता तेन्ना हळूहळू जसो फूक मारल्या उपरांत तो धुंवर भायर सरता आणि अग्नी प्रज्वलित जाता, तशे कृष्णा बद्दलचे प्रेम प्रज्वलित जाता. त्या खातीर जे कोण डायरेक्ट भक्ती करू शकना तेका कृष्ण सांगता तुझे मन म्हाजेर लाय. अशें केल्या उपरांत कितें जातले, हळूहळू प्रेममय सेवा उत्पन्न जातली. प्रत्येक जीव हो कितें आसा, परम अंश भगवंताचो अंश आसा. आमी अंश आसल्या कारणान शास्त्र सांगता जीवेरे स्वरूप कृष्ण दास. आमी ह्या जगतान येयल्या. हे जगत आसा ते भौतिक जगत. वैकुंठातले जीव आमी आसा. वैकुंठ आत्मा आणि शरीरान काय भेद नसल्या कारणान ह्या जगतान आमकां धाडला तेन्ना आत्मा आणि शरीर हितून भेद आसा. आत्मा वेगळो आसा, शरीर वेगळे आसा. शरीर ह्या इंद्रिया खातीर भोग घेवंक सोदता आणि जो आत्मा सात्विक आसा, आत्मा आध्यात्मिक आसा आणि वैकुंठ हे आध्यात्मिक आसा. आणि आमी हांगा मन भगवंताचेर जर दवरिना तोपर्यंत आमी दुःखी उरता. तर भगवंत चित्ता की आमचे मन जोपर्यंत भगवंता कडेन दवरिना आमी दुःखी जातले. तेज्या खातीर भगवंत सांगता मन आसा ते आपले कडेन. जीवे रे स्वरूप कृष्ण नित्य दास. जीव म्हणजे आत्मा, आमच्या हृदयान आत्मा आसा, हेजो स्वरूपच आहा. आत्म्या वांगडा जो परमात्मा आसा हृदयान, तेजी सेवा करप हो स्वरूप आसा. आणि हो स्वरूप आमी विसरलेले आसा. ते स्वरूप जागृत करपा खातीर क्रमशः ही मेथड भगवंतान सांगता, मन आसा ते म्हाजेर दवर, पुरुषोत्तम कृष्ण ह्या रुपाचेर दवर. अशें करीत जाल्यार तुका कृष्ण भक्तीचो उद्घाटन जातले, सुरवात जातली म्हणून. आता वेगळे सगळे तरेचे योगी आसा. कोण अष्ट ध्यान करता, कोण ध्यान योगी, कोण ज्ञान योगी, कोण कर्म योगी आसा. पण भक्ती योग हो सर्वश्रेष्ठ आसा. भगवान कृष्ण सांगता योगिनाम सर्वेशाम मद्गते आत्मना. म्हणजे सगळ्या योगी मध्ये सर्वश्रेष्ठ भक्त आसा तो परम सिद्धी प्राप्त करता आणि तो म्हाका एकदम प्रिय आसा म्हणून. सो भक्ती योग हो मार्ग आसा तो परम सिद्ध आसा. डायरेक्ट स्वरूप भगवंताची सेवा करपाचो ह्या. मयेव मन आदस्व. तर ही भक्ती जसं आम्ही
पळयता पाणयान वेगळे वेगळे नुस्तीं असता, फिश असता, आणि ते एक फिश काढले आणि तेका कम्फर्ट लायफ दिवपा खातीर आमी एअर कंडिशन रुमान दवरीत जाल्यार ते नुस्तें आहा किंवा फिश आहा ते सुखी रावूंक शकना. तसोच हो आत्म भगवंताक विसरला, परमात्माक विसरल्या कारणान तेजे मन परमात्माक नासल्या कारणान तो सुखी रावूंक शकना. त्या खातीर भगवान इच्छा करता की आमी सुखी रावचे म्हणून. त्या खातीर आमी जेन्ना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे जेन्ना महामंत्र म्हणतात तेन्ना भगवंत आमचे जिवाचे नाचता, नृत्य करता. ती ध्वनी जेन्ना आमच्या हृदयान वयता तेन्ना जो कृष्ण प्रेम जो सुप्त रूपान आसा, जो निद्रस्त अवस्थेन आहा, जेचेर गोबर पडलेलो आसा, तो गोबर हळूहळू पयस वयता आणि ती अग्नी प्रज्वलित जाता, म्हणजे कृष्ण प्रेम प्रज्वलित जाता आणि आम्ही आनंदीत जिवू शकतो. असे म्हणता की विष्णू दास बिनदास बाकी सब उदास. तर हे भगवंताचो एक साहित्यिक अवतार आत्मसाक्षात्कार करपा खातीर प्रयत्न आसा आणि आत्मसाक्षात्कार करपा खातीर कलियुगात फक्त सांगला हरिनाम घेवचें म्हणून. तर वेगळे वेगळे प्रश्न आसा. फुडलो श्लोकान भगवंत सांगता अत चित्तम समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामुपशाप्तुम धनंजय. हे धनंजय, हांगा अर्जुन कृष्णाक धनंजय कृष्ण अर्जुनाक धनंजय म्हणटा. जेन्ना यज्ञ जाल्लो, महान यज्ञ जाल्लो तेन्ना अर्जुनान यज्ञा खातीर खूबशी धन युधिष्ठिर महाराजा कडेन दिल्ले. त्या खातीर अर्जुनाचे एक नाव पडले धनंजय. तर तू कृष्ण सांगता अर्जुनाक तुझे मन इतले स्थिर तर आसा अशें दिसता आणि तुका भक्ती योगाचो प्रयत्न करपाक असमर्थ आसा जाल्यार भक्तीच्या नियमाचे पालन कर. तर भक्तीच्या नियमाचे पालन करण्याची तू इच्छा उत्पन्न कर. तर आमची इंद्रिय आसा, हे कान, डोळे, त्वचा, नाक, जिबा, ही इंद्रिय आसा, ही अशुद्ध आसा. जेन्ना आम्ही या भौतिक संसर्गान येता तेन्ना आमची इच्छा आणि राग, षडरिपू हे सगळ्यांसून आम्ही दुःखी जाता. ही जेन्ना घाण आमची इंद्रिय जाल्ली आसा ती शुद्ध करपाचो प्रोसेस आसा. तर भक्ती योगाचो प्रोसेस तर तुका जमाना जाल्यार भक्ती योगाचे नियमाचे पालन कर म्हणून सांगता. तर भक्ती योगाचे नियमांचे पालन करणे म्हणजे कितें? तर आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनान वयचे पडटले. जसे आमचे संस्था आसा आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, त्याचे चार नियम भक्तां खातीर आसता. ते म्हणजे मांस मच्छी खावप ना, अवैध स्त्री पुरुष संघ घेवप ना, गॅमलिंग करप ना, गॅमलिंग म्हणजे जुआ, किंवा इंटॉक्सिकेशन नशापान करप ना. हे भक्तीच्या नियमाचे पालन. जेन्ना ह्यो गोष्टी करता, उदाहरणार्थ आम्ही वाईट गोष्टी करता, ह्यो गोष्टी जितल्या आम्ही करता तितल्या गोष्टीने आम्ही संतुष्ट जायना, तृप्त जायना. आणि जसे अग्नीन पेटताना आम्ही तर भितून तेल घाली जाल्यार अग्नी एकदम वाडत वयता. तशेंच इंद्रिय तृप्ती करपाच्या विचारान आम्ही जेन्ना करता, जसे एक पुरुष आहा आणि एक स्त्रीचो अवैध स्त्रीचो संघ घेवंक सोदता जाल्यार तितून तेका थोडे क्षणिक सुख गावतले, पूण तेजी लालसा कमी जावची ना आणि इच्छा वाढत वयतली. म्हणून कृष्ण भगवान सांगता अर्जुना, जे इच्छा आहा ते पयली पासूनच तोडून उडय. जे प्रभुपादान जे आमकां नियम घालून दवरल्या, हे नियम जेन्ना कोण कंटिन्यू करता किंवा तेजे पालन करिना तेन्ना तेजी कितें जायना, भक्तीचो प्रचार जायना, भक्तीची उदरगत जायना. जसे आम्ही मांस मच्छी खाता, थोडे लोक मांस मच्छी खाता आणि आम्ही म्हणटा आम्ही दया भाव आसा, आम्ही लोकांक आम्ही खुबशे कडेन पळयता थोडे लोक कुत्र्याची
सेवा करता, कुत्र्याक बिस्किट दिता, गाडयेन भोंवता, हे करता आणि कुत्र्याच्यो दया भाव असो व्यक्त करता. आणि दुसरेकडे गोमांस खाता, चिकन खाता, मटन खाता, एक बकरी मारून खाता. कुत्र्याचेर तुम्ही प्रेम करता, बकरी तुम्ही मारून खाता, जाल्यार दया भाव उत्पन्न जायना. आणि आम्ही दया भाव जालो म्हणू शकना. आणि शास्त्रान सांगला जो दुसऱ्या प्राण्यांचो हत्या आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय भोगा खातीर करता, तेजी भक्तीची सुरुवात जायना. तो कितली बरे कर्म करू म्हणून जोपर्यंत हे वाईट गोष्टी करिना, सोडिना, तोपर्यंत तेजी भक्तीची सुरुवात जायना. तर भगवंत हांगा सांगता हे जे प्रोसेस हा, अभ्यास हा, ही मेथड हा, तेजी सुरुवात कर. तुका डायरेक्ट तर भक्ती करूंक जायना जाल्यार अशा पद्धतीन तरी तू माझ्याकडे यो. उदाहरणार्थ आम्ही भक्त आसा, नवे जेन्ना भक्त येता ते कीर्तन करता, भगवंताची भक्तांची अर्चा विग्रह करता. आम्ही भक्त भगवंताक अर्पण केल्लो भोगूत प्रसाद म्हणून स्वीकार करता. भगवंताची बुका वितरण करता, प्रभुपादाची बुका वितरण करता, अन्य भक्तांची बुका वितरण करता, लोकांक प्रचार करता, प्रसार करता, प्रश्न किंवा कृष्णाबद्दल वाचता, लेक्चर ऐकता भगवंताबद्दल. ही प्रोसेस असा अभ्यास हेका म्हणटा, प्रॅक्टिस. प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. ही सुरुवात कर. अशी सुरुवात केल्या उपरांत सुद्धा तू म्हाका येऊन पावतलो, आज ना फाल्यां तरी पावतलो म्हणून ही प्रोसेस स्टार्ट कर म्हणून सांगतात. जर तुझे मन तर माझ्याकडे उराना, 8व्या अध्यायान सांगलेल्या 8व्या श्लोकान सांगले, जाल्यार तू अभ्यासाचे प्रॅक्टिस कर, भक्तीचे नियमाचे पालन कर. असे करून सुद्धा हळूहळू तुझे मन बुद्धी माझ्याकडे येतली, असे भगवंत या इथून सांगता. तर 10व्या श्लोकान भगवंत म्हणता, अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्मो परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिम अवाप्स्यसि. जर तू भक्ती योगाच्या विधीचे पालन करण्यात, जर भक्ती योग म्हणजे जे आमका असे असा की इतले भक्त लोक असा ते प्रयत्न करता, अर्चा विग्रह सेवा करता, 4 नियमाचे पालन करता, तरी भगवंत हांगा आनीन डिस्काउंट दिता, आनीन सूट दिता. सांगता अर्जुनाक जर अशें करूंक शक्य ना, नियमाचे पालन सुद्धा करू शकना, जाल्यार सुद्धा भगवंत इतलो कृपाळू दयाळू असा, भितर चिंतक असा की थोडी तरी कशी तरी फॅसिलिटी दिवन माझ्याकडे हो जीव येवपाक जाय, आनंदान रावूंक जाय, या खातीर आनी भगवंत सांगता. तर अशें शक्य ना जाल्यार केवळ माझ्या खातीर कर्म कर, कृष्ण प्रित्यर्थ कर्म कर. अशें कर्म केल्यार तुका सगळ्यो सिद्धी प्राप्त जातल्यो. अशें धरुया की कृष्णाचेर एका कोणाक मनवी लावंक गावना, बुद्धी सपोर्ट करिना, सगळे 4 नियमाचे पालन करूंक जायना, जाल्यार भगवंत कितें सांगता की कृष्ण प्रित्यर्थ कर्म कर. कृष्ण प्रित्यर्थ कर्म कितें कर, की आम्ही या कलियुगान जे आसा ते जन्म जे आहे ते शूद्र. प्रत्येक जीव हो असा शूद्र, ब्राह्मण हांगा कोण ना. पण भक्ती योगाचो मार्ग स्वीकारून वैष्णव जाता. 4 जे हे आसा वर्ण आसा, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य आणि ब्राह्मण. हेच्यापेक्षा व्हडलो म्हणजे वैष्णव. तर जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे वो महामंत्र म्हणतात, तोच वैष्णव जाऊ शकता. बाकीतले ज्या ब्राह्मणाच्या घरान येला तरी तो शूद्र, शूद्राच्या घरान येला तरी तो शूद्र. तर ज्यांना कृष्ण प्रित्यर्थ कर्म करता तो वैष्णव जाता. तर भगवंत हांगा हे 4 नियमाचे पालन करू शकना, मन करू शकना, जाल्यार कृष्ण प्रित्यर्थ कर्म कर. खंयचेय कर्म करता तेन्ना म्हाका भितून हे कर, आपल्याक भितून घे, आपल्याक पार्ट अँड पार्सल ऑफ युअर लाईफ कर. तुझ्या जीवनात म्हाका हाड म्हणजे कितें कर्म करता तेन्ना तू म्हाका भितून हे कर. फाल्यां कितें भितून जर गावले जाल्यार तू म्हाका अर्पण कर. कित्याक
कर्म जसे आम्ही दुसऱ्या अध्यायात झालं कर्मण्येवाधिकार असते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भुवन मृत्युमत्व. म्हणजे सगळे कर्म असा ते प्रत्येक जीवन हे सुरुवातीकूच सांगला कर्मयोग जो असा जो आमचो सुरुवात कर्मयोग ज्याच्या 6 अध्याय जे असा ते कर्मयोग तिथूनच झाला कर्मण्य अधिकार जो प्रत्येकाचो कर्म करपाचो अधिकार असा फळाची अपेक्षा न करता कर्म करूंक जाय आणि कृपणा फल येतव. आमका दिसता की फळ गावता ते आपल्याक गावता अशें ना, हे कृष्ण प्रित्यर्थ अर्पण करूंक जाय. सगळ्या लक्ष्मींचो पती असा कृष्ण, तर भगवंताची सगळी चंद्र सूर्य धरती पृथ्वी पाली जल सगळे कोणाच्या भगवंताचे. जे कितें कर्म करून जे फळ गावता ते कृष्ण प्रित्यर्थ अर्पण करी जाल्यार सुद्धा आमची भगवद्गीता जे आम्ही जे बाकीच्या नियमाचे न पालन करता केवळ कर्म करून सुद्धा कृष्ण प्रित्यर्थ कर्म करून सुद्धा लोक मोक्षाक पावू शकता. ह्या खातीर कृष्ण सांगता अभ्यास करूंक शकना मन चंचल करूंक शकना जाल्यार खंयचेय कर्म करतना म्हाका आपलो आधार घे आणि ते कर्म कर आणि म्हाका जे फळ गावता ते म्हाका अर्पण कर अशें करीत सुद्धा जाल्यार कर्म बंधनांसून तू मुक्त जावं शकता म्हणून सांगता. तो फुडलो अध्याय श्लोक जो तो 11 श्लोक क्रमांक अथैदप्य अशक्तोसी कर्तुम मध्योगमाश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथा त्ववान. तर कृष्ण प्रित्यर्थ कर्म करण्याक असमर्थ झाले. ती भक्ती आम्ही दिसता भक्ती म्हणजे साधारण असा, भक्ती ही साधारण ना, भक्ती इझी गावाना. नामदेव महाराज म्हणतात जन्मी आम्ही बहु पुण्य केले तेव्हा या विठ्ठले कृपा केली. तर संत तुकाराम महाराज तुम्ही पहिले असा त्यांनी कितलो त्याग केलो. त्यांच्या ब्राह्मणांनी त्यांची गाथा अभंग गाथा इंद्रियांनी उडयली तरी त्यांनी आपलो अट्टास सोडूंक ना. थंय इंद्रियांनी गायत रावले भगवंताची स्तुती करीत रावले. लास्टाक इंद्रियांनी 11 दिसांनी 12 दिसांनी सगळी गाथा अभंग गाथा घेऊन वयर येयली. जेन्ना तेंच्यांनी हांगासलो ध्येय सोडलो तेन्ना स्वता वैकुंठांसून गरुड येयले, गरुड विमान येयले व्हरपा खातीर. तेन्ना तुकाराम म्हणटा ह्याच साठी केला होता अट्टास शेवटचा दिवस बरा व्हावा. इतले त्याग केल्ले असता त्याचो अंतिम क्षण बरो येवंक जाय म्हणून आपण सगळे सहन केले. तुका म्हणे उगीच राहावे जे जे होईल ते सहज पाहावे. त्यांनी कोणाचो द्वेष करूंक ना, राग करूंक ना, तिरस्कार करूंक ना. तशेंच आमचे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद भारतान विदेशान खूप तपश्चर्या केली. तुमका सगळ्यांक खबर आसा त्यांची बायल पत्नी तेंच्यांनी तितलो तेका सपोर्ट दिवंक ना, विरोध केलो. एकदा तर आपले चायेचे शॉक पुरो करपा खातीर प्रभुपादान जे बरयल्ले ग्रंथ पेजीस बरयल्ले त्यो सुद्धा विकले आणि च्या हाडली. प्रभुपादाक वायट दिसले. लास्टाक प्रभुपादान विचारले व्हॉट यू चूज टी ऑर मी. प्रभुपादान विचारले तू कितें चॉयस करता, चाय करताय का म्हाका करता. प्रभुपादाचे पत्नीन उत्तरले टी म्हणून. प्रभुपादान तो क्षण घर सोडले आणि घरा बसोंक ना किंवा संन्यासूय घेवंक ना. प्रभुपाद जगाच्या कल्याणा खातीर आमच्या सारख्या पतीत जीवाच्या कल्याणा खातीर पाश्चात्य देशांत गेले. प्रभुपादान खूप हाल अपेष्टा सोसली. कित्या खातीर? आमच्या खातीर. जेन्ना आम्ही आमच्या सारखे प्रभुपाद कितले महान आणि आमच्या सारखे बारीकशे भक्त सुद्धा जेन्ना भक्तीन सुरवात करता तेन्ना आमकां भुरग्या बायले कडसून आवय बापाय कडसून घरच्यांक कडसून बायलांक कडसून विरोध येता. लोक आमकां पयस दवरता आणि कितलेशे लोक ह्या खातीर भक्ती सोडटा. पूण ज्याची पुण्याई आसा भगवंताची विशेष कृपा आसा ते अशा वादळांक भियाना आणि आपली भक्ती कंटिन्यू करता आणि आपलोय बीन उद्धार करता आणि जगाचो बीन उद्धार करता.
तर हांगा कितें सांगता, जर कर्म फल तुका अभ्यास भक्तीचो अभ्यास करपाक शक्य ना जाल्यार कृष्ण प्रितेर ते कर्म कर, ते कर्म करू शकना. आज भक्त कृष्ण प्रितेर ते कर्म करपाक कितल्यो अडचणी आहा, आणि जो कृष्णाची प्रितेर ते भक्ती करिना, हरी बोल, जे भगवंत प्रितेर ते कर्म करिना तेंका कृष्ण प्रितेर ते कर्म करपा खातीर खूप त्रास जातलो. म्हणून हे जाणून कलियुगाचो प्रभाव जाणून कृष्ण सांगता कितें, तुका आता काय करूंक ना, भक्ती करूंक ना, काय करूंक ना जाल्यार कर्म फलाचो त्याग कर. कर्म फलाचो त्याग कर म्हणजे कशें, आम्ही व्हडले पैसे जमयले आणि खूप जोडले आणि आता मरपाचो वेळ येयला आणि वेळ येयला आणि पैसे आमचे कडेन खूप आसा आणि कितें करतले, अशी खुबशी उदाहरणां पळयता की थोडे मागीर ते लिपोवन दवरता आणि मरासर तेजे ध्यान करता आणि ध्यान करून मागीर ते मरता आणि फुडचो जन्म तेका सोरोप नाग म्हणून जन्माक येता आणि ते सोरोपाचे आयुष्य असता 10,000 वर्षां आणि ते जे संपत्ती लिपोवन दवरलेली असता तेजी ते रक्षक करता. म्हणजे बरी मनुष्याची योनी येवन या धना खातीर तेणे आपले मनुष्य योनी जी भगवंता कडेन वचपाक ती उगडोवन तो नाग योनीन जाता. त्या खातीर कृष्णाक दिसता की मनुष्य येवन हेणी उगडयला, त्या खातीर हांगा कृष्ण उपाय सांगता, कर्म फल त्यागम. म्हणजे ते धन संपत्ती केल्या तुका कृष्ण प्रितेर करूंक तर गावना जाल्यार कमीत कमी ती खंयच्या तरी समाज कार्यासाठी कर, हॉस्पिटलां बांद, अन्नदान कर, किंवा थोडे लोक हिंदूचो प्रचार करता, राष्ट्राचो प्रचार करता. अशें जेन्ना करून तो धन आसा तेजे विभाजन केले, दवरच्या पेक्षा साठो करच्या पेक्षा त्या बऱ्या कर्माचो युद्ध करीत जाल्यार ह्या जन्माक तरी एक बुद्धी येऊ शकता की आता आपले कडेन काय ना, आपण आता कृष्णाची किंवा देवाची भक्ती करूया असं उत्पत्ती येता. किंवा हे केल्ल्या कारणान कर्म फल लोकांक दान केल्ल्या कारणान त्या धना बद्दल आसक्ती उरना आणि जेन्ना शरीर सोडटा, मृत्यू जालो, तर ह्या कर्मा खातीर बरे कार्य केला म्हणून परत आपल्या हे नरक लोक तरी चुकता किंवा आपल्याक स्वर्ग प्राप्ती जावं शकता. जेणे करून भक्ती ना केली जाल्यार व्हडलो तरी उदरगती जाता आपल्या आत्म्याची. ह्या खातीर कर्म फल त्याग, कर्म जायना कृष्ण प्रितेर ते कर्म, अभ्यास करूंक जायना जाल्यार कितें करा, कर्म फल त्याग करा. आणि अशी पद्धत आसा ही जणू हळूहळू कृष्ण प्रितेर ते प्रेम उत्पन्न जाता. परत जन्माक सुद्धा येयलो जाल्यार आसक्ती उरोंक ना, जशी नाग जावपाची तरी दुर्बुद्धी येयना. ह्या खातीर भगवंत सगळ्या जिवा खातीर एक उपाय सांगता, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागम त्यागम शांतीन अनंतरम. जर तुका भक्तीचो अभ्यास करपाक शक्य ना किंवा कृष्ण प्रितेर ते काम करपापेक्षा येना जाल्यार ज्ञान उत्पन्न कर. ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आसा आणि ध्यानापेक्षा कर्म फलाचो त्याग करपाचो श्रेष्ठ आहा. असे कर्म करीत जाल्यार मनुष्याक मनशांती प्राप्त जाता. मन शांती हो शब्द इम्पॉर्टंट आसा ह्या श्लोकात. भगवंतान सांगले तुका कर्म फल त्याग ना, ध्यान कर. ध्यानापेक्षा कितें आहा, ज्ञान सर्वश्रेष्ठ. तर जे अध्याय भगवद्गीतेचो 13 ते 18 हितून ज्ञान दिता आणि ज्ञान भगवद्गीतेच्या 18व्या अध्यायान सगळे आसा, ज्ञान आसा, सर्व धर्मान परित्यजम माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामी मा शुच. तर हे ज्ञान असे आसा की कृष्ण म्हणटा सगळे सोड आणि केवळ म्हाका शरण ये. असे लोक आसा जे भक्ती मार्गाचो आचरण करिना पूण तांकां ज्ञान आसा, तांकां हे श्लोक खबर आसा आणि ते भक्ती करिना पूण तांकां ज्ञान तरी आहा की कृष्ण हो सर्वश्रेष्ठ आहा, कृष्णाक शरण वचोंक जाय. जरी ते शरण ना वचना तरी आसतना ते ज्ञान अर्जित कर. भगवंतान अशें ज्ञान अर्जित केल्ल्या कारणान
हळूहळू मरणाच्या वेळेत सुद्धा तुका भगवान कृष्णाची याद येऊ शकता. आयुष्यभर भक्ती करू ना जाल्यार तू ज्ञान अर्जन कर. तर ध्यान अर्जन कर, ध्यानापेक्षा कर्म फल त्याग त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहा. त्याच्यापेक्षा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ असा. आणि कर्म फल त्याग इम्पॉर्टंट आहे. तिथून मन शांती गावता. ज्यांना आपल्याकडे कांयच ना म्हणजे सुशागार असतात, सगळे असा त्रास जाता. मागीर त्रास जाल्या उपरांत कितें जाता, आमकां परत ह्या पुनरपी जननम परत जन्मान वचचें पडटा, परत म्हातारपण, परत व्याधी. अशें ह्या खातीर भगवंतान कर्म फल त्यागम. तर ज्ञान हो जो विषय असा तो 13व्या अध्यायासून 18व्या अध्याय. 18व्या अध्यायान भगवद्गीता सांगता भगवंत, पहिली 15व्या अध्यायान भगवंत सांगता 15वो अध्याय 15व्या श्लोकान, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो. सगळ्यांच्या हृदयान हांव कृष्ण परमात्मा म्हणून आसा. आता 18व्या अध्यायान कितें सांगता भगवंत की शांती प्राप्ती करपाचो मार्ग सांगता. शांती प्रत्येक जीव असा तो सुखाक सोदता. खंयचो जीव ना की त्याका दुःख जाय. प्रत्येकाक कितें जाय, सुख जाय. पूण सुखाचो स्तोत्र खबर ना. वी आर सर्चिंग द हॅपीनेस एट रॉंग प्लेस. आम्ही काळखान उजेड सोदता, कित्याक आमकां खबर ना उजवडानूच गावता म्हणून. जर कृष्ण आता शांतीचे स्तोत्र सांगता, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया. ईश्वर असा ते कोण असा, कृष्ण सगळ्यांच्या हृदयान तिष्ठति. आणि आम्ही जे नाचता हे माझे हे सुख हे नाचता हे भगवंता कितें जशे एक पपेट असा, बावली असा, पपेटाक नाचोवपी सुतांचेर नाचयता, तशें आमी हे कर्मान बंधनान नाचत असा सुखा खातीर. पूण नाचोवपी कृष्ण भगवंत असा. तर आमकां जर वास्तवीक सुख जाय जाल्यार सुखाचे स्तोत्र आसा शांती. तर फुडल्या 18व्या अध्यायान फुडल्या श्लोकान कृष्ण सांगता, जर तुमकां शांती जाय जाल्यार तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्मयां शांती स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत. म्हणजे जे तुमच्या हृदयान परमात्मा म्हणून भगवंत असा तेका पूर्णतया शाश्वत रितीन कितें करूंक जाय, शरण वचोंक जाय. आणि तत्प्रसादात्मया शांती. तत्प्रसादात म्हणजे प्रसाद म्हणजे कृपा. तर त्या भगवंताच्या कृपेन तुका तत्प्रसादान मयाम शांती, तुका शांती प्राप्त जाली. आणि जर शांती असा जाल्यार तू आनंदीत असा. आणि सगळे गोष्टी असा आणि अशांत असा जाल्यार सुखी रावू शकना. तर भगवंताच्या शरण घेत जाल्यार आम्ही शांती प्राप्त करू शकता. आणि शांती असा थंय सुख निश्चित आहा. विष्णुदास बिंदास, बाकी सब उदास. तत्प्रसादात मयाम शांती स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम. स्थानम प्राप्यसी, हितून तुका प्रॉफिटूय दिले भगवंतान शांतीचे सुखाचे. आणि बोनस कितें दिता भगवंत, स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम. आणि हे शरीर आमकां सोडचेच पडटले. जातुस्यहि ध्रुवो ध्रुवो जन्म मृत्यूचे. जेका जन्म येयला तेका मृत्यू निश्चित. आणि मृत्यू येयल्या उपरांत परत जन्म निश्चित. कित्याक आत्म एक शरीरांसून दुसरे शरीर घेता. शरीर हे नाशवंत असा. तेका दुसरे हे घेवचे पडटले, स्थान घेवचे पडटले, दुसरे शरीर घेवचे पडटले. पूण ते श्री कृष्णांक जर शरण येयत जाल्यार ते अशे शरीर गावतले, अशे धाम गावतले, भगवंताचे वैकुंठ गावतले, जितून आमकां स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम. ते धाम म्हणजे भगवंताचे घर. ते भगवान न तत् भासयते सूर्य न शशांक न पावक तत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम. तर भगवंत सांगता हे माझे घर असा, ते सूर्याची चंद्राची अग्नीची काय गरज ना. आणि माझ्या धामान जो येता पुन्हा परत या काले अशा नेना.
तर प्रत्येक जीव सुखाक फाटल्यान प्रयत्न करता. सुखाचे स्तोत्र आसा शांती. शांती जे परमात्मा आमच्या हृदयान आहात तेका शरण वचत जाल्यारूच गावता. तर हो 12वो अध्याय आसा तो भक्ती योगाचो गाभो आसा. ह्या गाभ्यांसून भक्त जे डायरेक्ट सेवा करता भगवंताची तेका कृष्ण प्रेममय सेवा गावता. आणि जे करिना जाल्यार तेंका भगवंत सांगता खूप क्लेश जाता. तर असो क्लेश जावंक येना जाल्यार सुद्धा भगवंतान सांगला कृष्ण प्रित्यर्थ कर्म कर, सर्व फलाचा त्याग कर, भक्तीची सुरुवात कर किंवा ज्ञान प्रदान कर. असे करून करून आपल्याकडे प्रत्येक जीव येवंक जाय. आमचो स्वरूप असा जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्यदा. तर प्रत्येक जीवान जर भगवंता खातीर सेवा करप हो आमचो निजी कर्म आहा, निजी कर्तव्य आसा, तेजे पालन कर. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. मस्त धन्यवाद प्रभूजी. भारी लायकून तुम्ही आमका प्रवचन सांगलाय. हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यता म्हणून भारी चंद पण विंगड रीतीर सांगलाय. तशीच जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास जालारी आमका कसने जीवन आकष्ट्याना बरी देवाल शरण राहिला देव आमका रक्षण करतो म्हणून मी भारी चंद पण सांगली प्रभूजी. मगेला कांगाशील पूर वैष्णव भक्तवृंदांक तुझ्याला म्हणून दिसता. कोणाके प्रश्न असला आणि मुखाशील. हरे कृष्ण. कोणाके प्रश्न असला निमग्याची. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. प्रभूजी तुमगेले इंट्रोडक्शन अंत माताजीन सांगले तुम्ही सकड मस्त सकड कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म सकड करता सच लायक कुटीर ताजे ಬಗ್ಗೆ गोशाले पुरे मस्त सकड गोवा अंत तुमगेले आम्ही गोवा आयला विजिट करेत प्रभूजी ताई पुरे. अरे माताजी आमच्या हांगा रावपाची सुद्धा सेवा आसा. आमचे अहोभाग्य आम्ही हे कितें केला ते भक्तां खातीर तुम्ही येवप म्हणजे आमचेर उपकार जाल्ले सारखे. आमचो मुरलीधर प्रभू कडेन म्हाजो नंबर बीन आसा. केन्नाय हे आसा आम्ही रावपाची सुद्धा सोय आसा. आमचे घरूय हांगाच आसा. आमकां तुमच्या सारख्या भक्तांच्या कृपेन येता म्हणून आमचो उत्साह वाडटा म्हणून आम्ही हे प्रयत्न करता. तुम्ही केन्नाय येवचे. आम्ही प्रसाद सुद्धा दितले आम्ही उमेदीन दितले. आणि आमच्या हांगा थोडो स्टाफ आसा माझो 5-6 ते भक्त बीन आसा. आमची फॅमिली भक्त आसा. आणि कुटिराच्या 1-2-3 घरा सराउंडिंग आम्ही भक्तांकूच दिल्ली आसा. आणि सकाळी मंगल आरती बीन जाता. तर रावपाची बीन सोय आहा. धन्यवाद प्रभूजी. आम्ही युजली कुलदेवस्थान म्हणून गोवा येताच ताची वर्सायक पळनी तशी आयला रे तुमगेले ते ऐकून खुशी दिसली. आम्ही विजिट करेत म्हणले खंय येता तुम्ही? आम्ही गोवाक माळशी देवस्थानान येतात ना प्रभूजी. आमगेले कुलदेवस्थान आहेत ताची तशी. माळशे फोंडा. वय वय म्हाळसा देवी. वय म्हाळसा. वय प्रभूजी. ओके ओके. ते आमकां लागीं 30 किलोमीटर आसा. मुद्दाम येवचे. धन्यवाद प्रभूजी. नेक्स्ट म्हाळसा देवीचे देऊळ बी सुंदर आसा. हरी बोल. धन्यवाद धन्यवाद. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि कोणाके कसा प्रश्न असला निमगो येता. हा प्रश्न घ्या. हरे कृष्ण. मकर तुझ्याल तशी हा ಸ್ವಲ್ಪ सांगच्याक सारांश सांगच्या प्रयत्न करते प्रभूजी. 12.12 ताय कृष्ण हंग धैर्य आणि विश्वास भरतस अर्जुनाला तो अशी करी म्हणून सांगतस. मिगेल वैरी मन दवरी तुगेल बुद्धी पुरा मिगेल वैरी दवरी म्हणून देवा कशी प्राप्त करू का तंतु तुला न
तंतु तुगेल ध्यान दवरी म्हणून सांगतस आणि तू हांव सांगिलां तुला कसने संशय कर नाका म्हणून आश्वासन देव दितस. तशी मुखार सांगता देव मार्ग दाखयता की तागेल विशयान आलोचन करू जायना जाल्यार ताका कशी प्राप्त करता म्हणून एक लक्ष दवरून घ्या म्हणून सांगता. आणि भक्ती योगा विशयान सांगता. नवविधी भक्ती विषयान पुराय सांगता. श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद विष्णू स्मरणम अर्चनम अशी पुराय फॉलो करी म्हणून सांगता. इत्या म्हळ्यार अशी करत करतची तागेले हृदय शुद्ध जावन देवाक प्राप्ती करता म्हळ्यार तागेल मनोकामना सिद्धी जाता म्हणून आश सांगता. चैतन्य चरितामृताच्या मध्यलीला 20.117 हातून सांगितलं सर कृष्ण बोलिसे जीवा अनादि बहिर्मुखा अतैव माया तारे देय संसार दुखा. हजार वर्ष आम्ही कृष्णा विसरून या भौतिक प्रपंचात असून अनेकही कष्टांनी आणि सुख म्हळ्यार गोंधळांतो आसाची. देवाक भक्तींतू मात्र हांतुलान वैर्यताची विश्वास श्रद्धे भक्ती प्रीती पुराय चढोका रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स फॉलो करका. तशी ती भक्तीचे 9 स्टेजेस अनुसार करका. साधू संग भजन क्रिय अनर्थ निवृत्ती तदन निष्ठा रुची आसक्ती देवाल विषयान येता आणि अशी करत करत भाव येता तदन मात्र आमकां कृष्ण प्रेम मेळटा. अनुनित्य काल तुगेल मन मिगेल वैरी दवरी त्यांची अभ्यास योग आणि अशीची करत असका त्यांची साधना भक्ती म्हणून सांगता. तशीची देवाल उपासन करत असका देवाल नामस्मरण हरे कृष्ण महामंत्र फूल देवाक अर्पण करचे महाप्रसाद घेवचे भगवद्गीता भागवतम श्रवण करचे स्मरण करचे अशी वैष्णव संघात असून तशीची आम्ही देवाले स्मरण मनन आणि भक्ती सेवेचे अभ्यास करत असल्यारी आमगेल बुद्धी आणि मन कृष्णालांतूची एकाग्र जात म्हणून सांगता. मुखारी 12.10 हातू सांगता की कोणाक रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स फॉलो करू कष्ट जाता की आणि पुराय काम देवाल कतीर करता की तवय म्हाका पावता ताकाय मिगेल अनुग्रह प्राप्ती जाता म्हणून सांगता. तशी 12.11 सांगता मिगेल कतीर कोणाक काम करू जायना तो जेवो मिगेल विषयान आलोचन करू जायना की तो तागेल कामाचे फल म्हाका दिवो. म्हळ्यार हॉस्पिटल बांदचे दो एक बिल्डिंग बांदचे दो दान करचे तांकांय हांव सोण घाला तांणी मिगेल शरणागती येताची म्हणून सांगता. तशी कडेर सांगता देव सांगता की अशी करू जायना फल त्याग करू जायना तांकां कसं करता म्हणून देव सांगता. मिगेल कशी येवका म्हणून ज्ञान प्राप्त करी म्हणून सांगता. ज्ञानापाशी चढ मिगेल चिंतन करी त्या मुख्य म्हणून स्पष्ट जावन सांगता. मिगेल चिंतन करू जायना जाल्यार मिगेल खातीर केलेल कर्म फल म्हळ्यार बिल्डिंग बांदिलेल दवो प्रसाद करचे की तो कीर्तन सांगचे की चॅरिटी करचे त्या पुराय म्हाका त्याग करी आणि अशी केलेल निमित्त तुका मनांत शांती नेಮ್ಮदी मेळटा मिगेल अनुग्रह मेळटा. ताजे प्रतिफल विशयान लेखू नाका या पुरा म्हाका दी म्हणून देव सांगता म्हणून हांव अर्थ कोण घेतिलास. हरे कृष्ण.